काँग्रेसीन घाले अपात्रता याचिकेआड हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन कोर्टात हरकत घेतल्या। याचिकादारांनी कोर्टात वचचे पयलीं सभापतीकडेन वचूंक जाय आशिल्लें म्हूण विश्वजिताच्या आदवोगातान नोटीशीचेर आर्ग्युमेंट घालो। हायकोर्टान आतां सभापती आनी प्रोटेम सभापतीक नोटीस काडल्या। ह्या प्रकरणाचेर तांचें म्हणणें कितें तें 7 जून मेरेन दोगांनी कोर्टाक सांगचें पडटलें। बीजेपीच्या युती सरकारा आड मतदान करतना विश्वजितान काँग्रेसीचो व्हीप आसतना मतदान करिनासतना कूस मारली म्हूण काँग्रेस ताचे आड अपात्रतायेक हायकोर्टात गेल्या। शुक्रारा हायकोर्टात काँग्रेसीचो अर्ज सुनावणेक आयलो। काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेसीच्या 16 आमदारांनी ही याचिका घाल्या। विश्वजीत राणेचो आदवोगात म्हणटा याचिकादारांनी पयलीं सभापतींकडेन वचूंक जाय आशिल्लें। ताचेर हायकोर्टान सभापती आनी प्रोटेम स्पीकराक नोटीस काडली। 7 जूना पयलीं तांची जाप मागल्या। विश्वजीत सध्या आमदार ना हे निरीक्षण कोर्टान नोंद केले, पूण विश्वजीत राणे पयलीं बीजेपीत गेला आनी मागीर आमदारकी सोडल्या काय पयलीं आमदारकी सोडल्या आनी मागीर बीजेपीत गेला हाचेर कोर्टा मुखार वाद आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। 70 सालेली धनगरांची 2 घरां 30 मे मेरेन खाली करात म्हणून WRDन नोटीस काडल्या। WRDच्या जमनीर ही घरां आसात। आता घरां खाली करपाची नोटीस आयल्या ते धनगर म्हणटात सरकारान घरां साल्वार करची। कांय दिसा फाटीं सुर्ला 12 भूमी बेकायदेशीर बांदल्यात म्हणून धनगरांची 6 घरां सरकारान कोर्टाच्या आदेशावेल्यान मोडिल्लीं। सालेलची 2 घरां 30 मे मेरेन खाली करची म्हूण WRD खात्यान तांकां नोटीस काडल्या। ह्या घरा कुशीक ते काजू, माड, फणस आनी बाकीच्या पिकावळींचे उत्पन्नूय घेतात। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली ती थंय रावतात। सरकारान घरां साल्वार करची म्हूण तांची मागणी। हांगा रावता जाली 10 वर्सां न्हू। 10 वर्सां पयलीं आमी आसली ती, पूण हांगा अशी ना एकटे म्हणून जंगलान खंय 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 गेली ती बोकड्याच्या फाटल्यान। आमी बोकड्या घेवन जाणटे गेले ते बरोबर आमी गेले हांगा थंय। म्हाका सांग कितली जागा ही अदमासान तुज्या? ही जागा 2.5 एकराची आसा ती अर्दू पलाटी हेला तो। पूण हेचो आमी हे बी तसो काडला, मापून बी घेतला तलाड्या कसो चेड्या कडेन आसतलो तो। म्हाका आनी खंयच आधार ना। इतले मी केला न्हू, जीव काबार करून इतले केले इतकें म्हाका दिवपाची हीच म्हाजी विनंती आसा। सरकारान कशेंय करून म्हाका दिवपाचें इतलें। अशें हे झाड प्याड उठयलें कित्याक त्रास काडून कोण आतां हें जालें न्हू म्हटल्यार म्हाका आशा आसलें आपूण खातलें म्हणून एक आशा आसली म्हाका, म्हणून आपूण हे उत्पन्न केलां। धनगरांचेर अन्याय चल्ला। सरकारान ही घरां साल्वार करची म्हूण समाजाचो 70रीचो अध्यक्ष BD मोटे उलयलो। आता सडनली तेचेर कारवाई सुरू केल्या, परंतु घर बांदतना किंवा ती डेव्हलप करतना तिने जवळ काजी किंवा आंबे पणस हे मेहनत करून हांगा उगयल्या। ते करचे पयलीं जर जलसंचन खात्या जागे जाल्ल्या तेंच्यांनी खंय ऑब्स्टेकल केल्ले जाल्यार हाची परिस्थिती येवची नासली। आणि आयज जलसिंचन खात्या सुद्धा फाटलो फुडलो विचार करनासतना तेंचे पुनर्वसन आता ते तेंच्यांनी नोटिसां दिलात बाकीच्या लोकांचे पुनर्वसन करपाचे म्हणून ही प्लॉट दवरला म्हणून। आता तेंचे पुनर्वसन खंय करपाचे? आता ते लोक आता ते वूड म्हणटा आणि चला म्हणटात। आता 30 तारखेची कट ऑफ डेट दिल्या। 30 तारखे पयलीं मागीर आता पावसाचो दीस आसा, तेंच्यांनी वचपाचें खंय हेचें उत्तर सरकाराक दिवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। घेऊया एक ब्रेक।